राष्ट्रीय हरित लवादान शेक पॉलिसीचेर हाडिल्लो स्टे उच्च न्यायालय काडून घेतले। मंगळारा उच्च न्यायालय दितले स्टेचेर निकाल। नोव्हेंबरा आदी शेक दिवपाची शेक धन्यांची मागणी। आक्षी आनी कुठ्ठाळच्या ट्रॅफिक जॅमाक टॅक्सीवाले आनी हेर वाहन चालकूच जबाबदार। सिंगल लेन सोडून दुसरे लेनीत गाडयो घुसयल्ल्यान जातात गचमुड्डी। तांची लायसनां करतलो सस्पेंड। माविन गुदिन्होन दिल्या शिटकावणी। MES कॉलेजी फाटल्यान येवपी मेगा प्रोजेक्टाक कुठ्ठाळकारांचो विरोध। 20,000 घरांची जातली वाड। खंय आसा उदक आनी नितळसाण? लोक विचारतात प्रस्न। मुख्यमंत्री काब्राल आनी पावसकारान बसचे मरसर उपोशणाक आनी करचे सिद्ध खऱ्यांनीच तांकां सोडोवपाचो आसा खणीचो विशय। ट्रक धन्यांनी दिला आव्हान। हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। राष्ट्रीय हरित लवादान दिल्लो निर्णय बदलून गोंयांतले मुंबय उच्च न्यायालयान गोंयच्या दर्यादेग शेक पॉलिसीवेली स्थगिती काडून घेतले। दर्यादेग वाठार वेवस्थापनान प्लॅन सादर करूंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रीय हरित लवादान गोंयचे शेक पॉलिसीचेर स्थगिती हाडिल्ली। त्या उपरांत शेक धनी उच्च न्यायालयात गेल्ले। राष्ट्रीय हरित लवादाक 13 ऑगस्ट मेरेन गोंय सरकार CZMP प्लॅन दिवपाक शकले ना आनी ताका लागून राष्ट्रीय हरित लवादान गोंयचे शेक पॉलिसीचेर 13 सप्टेंबराक स्टे हाडलेलो। CZMP आदी दिवप ही लवादाची अट आशिल्ली। 30 नोव्हेंबरा मेरेन CZMP सादर करतात, पूण शेकांक परवानगी दियात अशें सांगत आता सरकार परतून राष्ट्रीय हरित लवादा कडेन वचपाक सोदता। हे फाटभुंयेर नोव्हेंबराचे आदी शेक पॉलिसी दियात अशें सांगपा खातीर गोंयचे शेक धनी सोमारा पणजे एकठांय जाल्ले। आमी ऑल गोवा शेक ओनराच्या नांवान एक हायकोर्टान केस घाल्या। ताचे हाल्या हियरिंग आहा मागपाक की आमचे एक बरो आउटकम येयल्या पुरो म्हणून आनी जी आमची बिचार शेकां आहा ती बेगीन आमकां अलॉटमेंट करून दिवची। जायते ट्युरिस्ट पासून आपली हॉलिडे कॅन्सल करता बिचार शेकां ना जाल्यार। जी आमची शेकां आहा ती टेम्पररी, बिचार शेकां घालता आमी टेम्पररी आनी एवरी सिजन जालें की ना 31 मे टू 7th or 10th जून आमी शेकां क्लियर करता बिचा वयले, कांयच आसना बिचार। सो ताका लागून आमचो एक रिक्वेस्ट की आमी जेन्ना प्लॅनार घातले जाल्यार आमी पर्मनंट अशें उरले म्हणून आमी म्हणटाले की आमकां नाका म्हणून, बट प्लॅनार घायलें जाल्यार आमकां फायदो आहा। ताका लागून टायमार आमकां मेवतली शेकां, कित्याक आतां नाल्यार जायती प्रॉब्लेम जाता। दी ऑल गोवा शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीच्यो लेगीत वेगळ्योच मागण्यो आसात। बेकायदेशीर गजाली करतल्या भायल्या लोकांक शेक चलोवपाक दिवचे न्हय अशें तांचें म्हणणें। सरकारान तांचेर आळाबंद हाडपाक जाय। दर्यादेगांचेर मांडटल्या बेडींच्या बाबतींत तशेंच लॉटरी सिस्टमाचेरूय पॉलिसी जावची अशें तांचें म्हणणें। सापलेटिंगाचेर वी आर टोटली एगेन्स्ट। सापलेटिंग केलें थोडे म्हणटात ते प्रूफ करपाक डिफिकल्ट, बट आमी CMाकय सांगलां, ट्युरिजम मिनिस्टराक सांगलां, नायकालाकय सांगलां की तुमी हाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक। थोडे भायल्यांक हांव शेकां दिता, भायले मागीर कितें करतात ते आपल्याचे पयशे रिकवर करपाक जाय म्हणून कितें इलिगलिटीज करता। गव्हर्मेंट इज इशुईंग ओनली लायसन्स फॉर 10 pairs, which are 20 pairs, but we have to see the ground reality. In some places there is a huge requirement, but what we have told the government is you can give additional beds and charges so that government will also get revenue. If you found any illegal bed on the beach, don't cut it, don't break it, give fine us so that government will earn some revenue. We are not demanding totally abolish of lottery system. What we are saying is genuine check owners who have been putting up this check many years, you can say that traditional. There are people who were running check for decades. Can you throw them out now? So that's why what we are saying, form a separate policy for newcomers and a separate policy for old check. मजगती सरकारान शिरोड्या पर्यावरण तज्ञ धाडून दर्यादेग वाठार वेवस्थापन येवजण तयार करची शिरोडकारांनी मागला। ग्रामसभेत चर्चा केले उपरांत शिरोडकारांनी हाच्या आदी CZMPचो दुसरो मसुदो दिल्लो। शिरोडेच्या लोकांनी पणजेच्या पर्यावरण विभागांतल्या गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेल्लो। सरपंच आनी पंच वांगडाच्यो सयो आशिल्लो पयलो प्लॅन फाटल्या म्हयन्यांत दिल्लो। आता दिला तो परतून ड्राफ्ट केल्लो प्लॅन।
सगळ्या सुवातांचेर वचून आणि ग्रामसभांनी चर्चा करून तयार केल्लो. अजून पासून काही एक्सपर्ट दिला ना, पण आमची सरकारा कडेन मागणी आहा की आमकां येवन कितें तरी बरें आमचे करचें म्हणून, आनी आमचे जे प्लान आमी दिले ते तेणी मानून घेवचे, आनी आमकां फुडें आमच्या भुरग्यांक आमचे आनी फुडें भुरगीं धाकटी जावपाचें आहा, तेंकांय बरें कितें मेळपा खातीर आमी हें सगळें करता. So we all the villages of Shiroda are ready to cooperate with them. आमकां प्रॉब्लम काय ना, फक्त आमकां बरें जाल्लें जाय. शिरोडाचें उरपाक जाय, ब्युटी उरपाक जाय, नेचर उरपाक जाय, जो फुडें करून लोकांक हेल्था माल जावपाक जायना, त्रास जावपाक जायना. So my request is that you should take the level as from the sea level, high tide line. That is the main issue, and we are ready to cooperate with them. Let them send the experts. Right now, today itself in the evening, if they come, we will cooperate. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. जुवारी पुलावयल्या दोनूय वटांनी सेगीत जातल्या ट्रॅफिक जामा फाटली मुखेल कारणां कितें? ट्रॅफिक पुलिसांचे गैरनियोजन काय लेनी सोडून वाहनां चलयतले वाहन चालक? येरादारी मंत्री मोविन म्हणटा लेनी सोडून खंयच्या खंय वाहनां घुसोवपी वाहन चालकच जबाबदार आसात, खास करून टुरिस्ट टॅक्सी. अशे तरेन लेनी सोडून वाहनां चलयतल्यांची लायसनां कांय तेंपा खातीर सस्पेंड करची असो आदेशच ताणें दिला. साखळेच्या रवींद्र भवनात रस्तो सुरक्षा सप्ताहाचे कार्यावळीत तो उलयतालो. What will the government do? डबल लाईन करता, सिंगल लाईनीन तरी गेले सगळे पावता. चड करून आमचे टॅक्सीवाले लाईन ब्रेक करून आपल्या पयले पावपाक जाय. एज इफ द होल वर्ल्ड इज डिपेंडिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर टॅक्सी ड्रायव्हर्स, इज पीपल सिटिंग इन द कार, लाईन क्रॉस करून फुडें पावतात. एक लाईन आहा ती 3 लाईन जाता. देन इट इज अ चोको ब्लॉक. मागीर कोण एक सेकंड वयता, 2 सेकंड वयता, एक गाडी मातशें मूव जाता. I want to request my department RTO, and I will be going there personally one of these days along with the police people. We will impose the highest fine those jumping the line. Single lane करून एक तास सुद्धा ट्रॅफिक ब्लॉक जावपाक ना. दोन गाडी वचपा लेन ना पूण सायड मारता आनी सगळ्यांक ब्लॉक करता. लोक फ्लायट मिस जाता, हॉटेल बुकिंग आसना तेंचे, creating all sorts of problem for the tourists coming here. We will not allow this. I want the RTO director and my officials along with the police people work out a program. I don't want to hear so the 3 दिसांनी तिला traffic block जाता north to south. This is an important connectivity. It is also our responsibility to see that this problem is solved once for all. We will put the highest fine, and if necessary we will even suspend the taxi permit for few days those who cross the line. MES कॉलेजी फाटल्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर कुठ्ठाळे मतदारसंघातल्या लोकांनी शेकड्यांचे संख्येन चिखली सावन ते साकवाळे मेरेन दोतोर क्लाउड आल्वारीस, विरियाटो फर्नांडीस सारकिल्ल्या पर्यावरण चळवळीत वावर करपी समाज वावुरप्यांक वांगडा घेवन शांततायेन मोर्चा काडलो. अशे तरेचे मेगा प्रकल्प उदक, हवा, सैमाचेर परिणाम करपाक शकतात अशी भिरांत तांकां आसा. When you are not able to supply our villages with steady, continuous electricity, then every time these people switch on all their power, the rest of the 3 places will have to say shut down, stop your television, you cannot do this, you cannot do your ironing, you cannot do anything else because the voltage will be too low. This is the plateau. So traditionally the plateaus receive the water, it percolates into the ground because it's a porous structure, comes out down in the village. So on the sewage, they are saying they are going to use it for gardening. But if you use the sewage for gardening, then when we have monsoon like we had, all that is going to go down into the river and into the village wells. So in what way is it possible that this project will not create significant environment damage? ओन्ली दीस प्रोजेक्ट पळय आसा जे मालिनीज म्हणटा पळय तांचे ऑलमोस्ट तांचे डॉक्युमेंट जे आमी आतां डिग आउट केल्या एप्रॉक्सिमेटली 11,000 रेजिडेंट्स आर गोइंग टू कम. तातूंत तुमी तर एड करशा टाटा हावजींग जो हांगा आसा सायडीक, ताच्या फुडल्यान उमिया आसा, बे विलेज म्हणटा जें नांव आसा, सायडीक आसा आमचो MVR. आमकां कोणें सांगलां की MVR बिलोंग्स टू अ व्हेरी पावरफूल मॅन, फॅमिली रिलेटेड टू आमचो वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
आणि हे सगळे रेजिडेंट्स जर एक करशी तूं ऑल दीस 4-5 प्रोजेक्ट एकाच फ्लॅटोचेर इट कम्स टू मोर दॅन 20,000 रेजिडेंट्स म्हणजे एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली एका फ्लॅटवर. लास्ट समराक बांय सुकून काबार जालेले आसा आनी आयज या आनीक उदक घेतले म्हळ्यार आयज उदक जे बेजीक हें आसा एसेन्शियल आसा तें मेळना. त्या भायर लायटीचे प्रॉब्लम आसा. लायट आजून पासून आमकां 24 वरां मेळना. येदी व्हडली इंडस्ट्री आहा जुवारी ती लायट व्हरता. लोकांक लायट सारकी मेळना. रस्ते बारीक आहा आनी येदे व्हडले आनी 15,000 लोक ह्या गांवांत कशे फिट जातले. सो आमी सरकाराक कितें म्हणटा जे हे येदे व्हडले कन्स्ट्रक्शन जे आसा पयलीं तेजी कॅरींग कॅपेसिटी पळोवचें आनी बेजीक पयलीं एसेन्शियल हें जे आसा फेसिलिटीज ते पयले दिवचे. डेंगीचे बाबतींत सरकार गंभीर ना. लोकांक नेमकी आंकडेवारी दिनात. नितळसाणीचे बाबतींत गरजेचे उपाय करिनात. हे दुयेंस आतां हाताभायर गेल्ल्यान डेंगीच्या केसींकडेन गोंय सरकारान स्टेट इमर्जन्सी म्हणून पळोवची अशें म्हणत मडगांव फातोड्डेच्या लोकांचेर पणजेच्या भलायकी संचालनालयात येवन उपाय घेयात अशी विनवणी करपाची पाळी आयली. मडगांव, फातोड्डे, राय, कामुर्ली, लोटली, नावेली, बाणावली वाठारात 300 परस चड डेंगी दुयेंतींच्यो नोंदी जाल्यात. मडगांवचे भलायकी केंद्र आळाबंद घालपा खातीर कसलेच यत्न करिना. केशी हाताळपाक हॉस्पिसियो असमर्थ थारला. देखून लोक खाजगी हॉस्पिटलांनी वचपाक लागल्यात. आता पुराय राज्याचेरच संकश्ट आयला अशें मानून सरकारान गंभीरतायेन पावलां उबारची. मडगांव फातोड्डेकारांनी भलायकी संचालकाची भेट घेवन निवेदन भेटयलें. The director of health has admitted that there is an outbreak and there are more than 100, at least in our estimate there are more than 300 cases in Margaon alone, including areas of Lotoli and all. Now he is saying that it is more than 100 but it is more. So we have put a memorandum asking for the government to set up a control room where there is a helpline number, where there are breeding site people can call. I cannot complain against my neighbor that there is a breeding site. So if I have to complain, it has to be anonymous, otherwise my neighbor will fight with me. That way we are expecting them to put up a helpline number so anyone can call for in case there is a dengue outbreak in the ward or if there is a breeding site. Second most important is statistics. These people have statistics of city and village wise, like Lotoli so many, Margaon so many. We want ward wise because the outbreak is localized. So at least the ward people should know that there is people who are suffering from dengue and they'll take precaution. These people should stop blaming people. The only thing they're blaming people saying that people keep stagnated water. That was okay before the outbreak. Now this is emergency situation and they have to treat it like a state emergency. जे हेल्थाचे जे ऑफिसर्स आसा और हेल्थाचे डिपार्टमेंट जे आसा मडगांवां फातोर्डा तातूंत तांचे कडेन सारके फेसिलिटीज ना. तांचे कडेन फॉगिंग मशीन ना. तांचे कडेन वखद मारपा मनीस ना. प्लस मनीस कमी आसा. हे सगळें ताचे कडेन मांडपा आयिल्ले तें आमी ताका सांगलां. ताणें म्हाका आमकां प्रॉमीस केलां की फाल्यां कशा भशेन फॉगिंग चालू करता. दे आर गोईंग टू हॅव अ मिटींग विथ द हेल्थ ऑफिसर्स. कितें करात पूण लोक जे पळय दुयेंत पडटा हे डेंग्यू लागून आतां बोर्डा म्हण फातोर्डा म्हणत मडगांव आखे हे एरिये पळय लोक दुयेंत पडपाक लागला. ताका लागून तांणी कितें तरी इमिजिएटली सोल्युशन काडपाक जाय. कांय थोड्याच एरिये भितर फॉगिंग करून ताजेर उपयोग जावपा ना. हांचेर तर म्हजो सामकोच विश्वास ना की ते करता म्हणटा खरें पूण वस्तुस्थिती जर तुमी मडगांवचून पळयात जाल्यार तातूंत त्या ऑफिसा भितर 2-4 जाण दिश्टी पडटा. दॅट्स इट. भलायकी संचालका कडेन उलोवपाक तांचे बरोबर मडगांव पालिकेचो नगरसेवकय गेल्लो. तो म्हणटा सरकारी भलायकी अधिकारी आमचेच आयकनात. थंय सामान्यांचें कितें आयकात एका नगरसेवकाची अगतिकताय. सांगता आमी 10 खेपे वचून तांकां एप्रोच बसून केले, 15 खेपे बसून एप्रोच केले. अशी परिस्थिती आसता की एज अ कावन्सिलर वचून तांकां सांगून आपोवन हाडचें पडटा. आज समज जर एक कावन्सिलराक समज जर इतले एफर्ट घालून हांची कामां आमकां दाखोवन दिवपाक पडटात जाल्यार सादारण लोकांचें कितें. पणजेच्या भलायकी संचालनालयाच्या संचालकान गोवा 365 सांगलें आमी सगळी तरेची जतनाय घेतात. जाय जाल्यार परतून कामाचो नियाळ घेतले. तशी सुचोवणी मडगांवच्या भलायकी अधिकाऱ्याक दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. पळयात. We have been taking review on weekly basis. Every week we do. But since they want it now, we will call today itself again the health officer and we will review the program, what is happening in the Margan. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विराम.
विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे परतून पेटला. हे खेपेचे कारण कितें तर गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायान गोंयच्या रस्ते कामांची सीबीआय चवकशी करपाची मागणी केल्या म्हण. अशीच चवकशी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या बाबतींत कित्याक जावची न्हय अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान विचारला. गोवा फॉरवर्डान ताका जाप दिल्या. गोवा फॉरवर्डाच्या कामांनी नाक खुपसूचे आदीं तुमचें घर जाग्यार घालात. आदलो टावन एंड प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्ल्या विजय सरदेसायचेर गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्ल्या आरोपांक जाप दिवपा खातीर गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय आनी म्हणयारो प्रशांत नायकान सोमारा पत्रकार परिशद घेतली. पळयात तांचो युक्तिवाद. एक तर हांच्या पक्षांतले 12 आमदार निवडून आयिल्ले सोडून गेले हांकां. सेकंडली हांच्या पक्षांतलो मुखेल असो एक प्रभावी आमदार जो विधानसभेत आवाज उठयता तो कंटिन्युअसली इज कंप्लेनिंग अगेन्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. ही इज कंप्लेनिंग अबाउट द लोकल लिडरशीप. जी पार्टीची लिडरशीप आहा ताचे पर्यंत कंटिन्युअसली आवाज काढत आसा. कित्याक काडटा काय त्याचो पक्षांतलो आवाज तांच्या अध्यक्षा विशीं हाचे बद्दल तांणी चवकशी करपाक जाय. इन्स्टेड ऑफ दुसरे कडेन नाक खंय घालचे पेक्षा ताणें ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाक जाय की आपल्याच पक्षाचो एक म्हत्वाचो आमदार जाचे सगळ्या गोंया भितर एक नामना आसा खडेगांठ आमदार म्हण तो आपल्या लिडरशिपीचेर एवरी टायम प्रश्न कित्याक करता हाजे विशीं म्हाका दिसता ताणें विचार करपाची गरज आसा. पक्ष जेन्ना ऑपोजिशना आसता तेन्ना सत्तेवेले लोक जे कितें करतात ताजे विशीं आवाज उठोवप हें नैतीक कर्तव्य. प्रश्न मांडिल्लो PWD मिनिस्टराच्या खात्या विशीं ताजेर सीबीआय इन्क्वायरी करची म्हण पूण व्हायब्रेट जावपाक लागलो गिरीश चोडणकर. जेन्ना गोंया भितर काँग्रेसीचे 10 आमदारांनी पक्षांतर केले कितलो तेंप लागलो काँग्रेस पक्षाक ती स्पिकरा म्हऱ्या हें फायल करपाक केस फायल करपाक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. खण विशय सोडोवपा बाबतींत गंभीर आसात हे दाखोवन दिवपा खातीर मुख्यमंत्री तशेंच सावड्डे आनी कुडचडच्या आमदारांनी मरसर उपोशणाक बसून दाखोवचे अशें आवाहन ट्रक धन्यांनी दिलां. सोमारा सावड्ड्या घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ट्रक धनी उलयताले. तांकां परत परत फटीच्यो जापो मेळत आसात. ह्या फटिंगपणाच्या आश्वासनांक लागून तांणी कितलेशेच फावट आपले ट्रक कामा खातीर तयार करून दवरले अशें ट्रक धनियांचें म्हणणें. माझे आव्हान आसा ह्या लोकां कडेन तुमकां जर खरोखरच मायनिंगाक डिपेंडंटाचें कितें पडोन गेलां कितें हे लोक फाल्यां आत्महत्या केल्ले आनी कितें केल्ले जीव सोडलेले अशे पद्दतीन तुमकां नाटक करपाक जाय जाल्यार तुमी मुख्यमंत्र्यान हेजो भर घेवचो फुडाकार करचो आंदोलन सुरू करचें. आनी हें आंदोलन अशे पद्दतीन हेंचें सुरू जाय की ह्या लोकांनी सुरवातीकच आमरण उपोशणाक बसचें. म्हाजें आव्हान आसा हांकां खरोखरच जर हांकां मायनिंगाची काळजी दिसता मायनींग डिपेंडाची काळजी आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान त्या दोगूय त्या भागाच्या आमदारान काँग्रेसचो खासदार दक्षिण गोंयचो आनी आमचे डिपेंडंटाचे लिडर आसा हेणें एकठांय वचचें आनी आमरण उपोशणाक बसचें आनी खरोखरच हांकां मायनींग डिपेंडंटाची काळजी आसा अशें हें सिद्ध करून दाखोवचें. सदांच आमगे कते जातले म्हणून आशा दवरताय आमी आनी गाडी व्हरोन आमगे रेडी करताय. आहा जातले तेच आशेन आमी रेडी करताय. ना तें आहा तें लेगून दवरून कितें आमचें ओन कितें आहा तें लेगून दवरून आमी गाडी रेडी करूंक सगळे मोडटाय पयशे आमी आनी रेडी करून दवरताय. पूण काम खाली 2 म्हयने कमी जाता आमकां बंद उडयताय. सो तितले परतून गाडी आमगे परतून आयडल दुखता परतून आमगे गाडी सगळी मोडटा सगळे पत्रे कामां येता सगळे आमगे हें जाता प्रॉब्लेम जाता. आनी आयज पळय हांवें परतून चालू जाता पूण तेच आशेन हांवें गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून तेच आशेन हांवें गाडी परतून गॅरेजीन हाडल्या आनी गॅरेजीन हाडून परतून पळय कितलेच ऑलमोस्ट 50,000 म्हाका एक्सपेन्स जाला. सांगेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. मुरगांव खातीर ODP प्लॅन बेगीनच तयार करतलो. भाजपात नव्यान आयिल्लो आनी मुरगांव पिळयेचो अध्यक्ष क्लाफासियो डायसान सांगले. सर्वसामान्यांचे हित लक्षांत घेवन मुरगांव पिळयेत चलतल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली बंद करपाचें उतर ताणें दिलें. कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायसान सोमारा मुरगांव पिळयेचें अध्यक्षपद स्विकारलें. मंडळार अभियंत्यांचो आस्पाव करून मुरगांवचे ओडोपीचें काम करपाचो ताचो हावेस आसा. काँग्रेस सोडून भाजपात गेले उपरांत कदंबा येरादारी महामंडळ वा मुरगांव पिळये मदले खंयचेय एकाद्रे अध्यक्षपद स्विकारपाचो पर्याय
भाजपान दवरिल्लो अशेंय ताणें सांगलें. काँग्रेस सोडून ते BJP भितर सरले आनी सुमार आफ्टर नियरली 3 म्हयन्याची डायट येयला आमकां आनी आज हांवें फर्स्ट टायम PDA मालमुगा PDA चेअरमॅन म्हूण आयज चार्ज घेतल्या. आमचे प्रॉपर्टी आसा हिंगा PDA कडेन पूण तेजो ऑप्शन करता जाल्यार ते जाय फॉर्मेलिटी टेक्निकल ग्राउंड सुद्दां इंजिनियर नाय तेजेर सांगलां. आतां वचोन CMाक उलोवन आनी डेप्युटी CMाक उलोवन 2 पोस्ट आसा 2 म्हाका JE आनी AE जाय सेक्शन इंजिनियर जुनियर इंजिनियर डेप्युटी WD ऑर वॉटर रिसोर्स हें घेवन हें पयलो थरार घातलो आनी जे आमगेले ग्रांट्स इन एड तेवो पयशे सारके पावले तेवो तेजेर हांवें केलो. न्यू प्लॅनिंग जे ODP ते आजून आमगे हिंगा ओपन जालें ना सो तेवूय ऑलरेडी हांवें उलयलो आसा आमगे डेप्युटी CMा कडेन तेवूय हांवें करून घेतलो आनी जे परी आमगे डेवलपमेंट जे जावपाक जाय विदावट एनी करप्शन तशें करून आमगे नीट एंड क्लीन आसतलें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरुमा आले. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशांत खाणांचे बाबतींत जावपी फटवणूक, भेसळ आनी त्या संबंदांतल्या घडणुकांची म्हायती सगळ्यां मेरेन पावोवपा खातीर IT सक्षम म्हायती दिवपी माची तयार जावप फायद्याचें. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची अध्यक्ष रिटा तियोतियान सांगलें. FAO WHOचे कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर एशियाच्या वर्सुकी सुवाळ्यांतल्या 21व्या सत्रांत फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची अध्यक्ष उलयताली. चिमलाच्या एका हॉटेलांत 5 दीस वेगळी वेगळी सत्रां जातलीं. ह्या उपक्रमांक संवसारभरचे प्रतिनिधी हजेरी लायतले. There have been many suggestions and to my mind significantly what we could do is to create a loose network of scientific and research institutions to collect and generate scientific data for the region. Again, it's worthwhile to consider creating an IT-enabled information platform to share data on food fraud, economically motivated adulteration and adverse events in our countries. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. 7वो गोंय पर्यावरण महोत्सव पर्वरीच्या संजय स्कुलांत ह्या म्हयन्याचे 25वेर जावपाचो आसा. ह्या पर्यावरण महोत्सवाचे उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करतलो. ताचे बरोबर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उपस्थिती लायतलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरो म्हूण पर्यावरण चळवळीत काम करपी राजेंद्र केरकार हजर आसतलो. We are recognizing the efforts of Team Amori, the recent Konkani film which has won a national award. We thought they have made an effort to take a very sensitive subject forward to the people, and so we decided to recognize them at the festivals. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. पत्रकारितेतले फोटोग्राफर तशेंच प्रोफेशनल व्हिडिओग्राफरांक रोजगाराची संद आसा. एक टेस्ट दिले उपरांत MEAC स्किमी अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर म्हूण केंद्र सरकाराची मान्यताय आशिल्ली सर्टिफिकेटूय मेळटली. मिडिया अँड एंटरटेनमेंट स्किल कावन्सिलाची ही स्कीम युनायटेड गोवन फोटोग्राफर्स अँड व्हिडिओग्राफर्स असोसिएशन फाटली 2 वर्सां ताचेर काम करता. युनायटेड गोवन फोटोग्राफर्स अँड व्हिडिओग्राफर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष ऑस्कर डिसिल्वान पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबराक तळगावच्या कम्युनिटी हॉलांत UGPVAन 2 दिसांचे फोटो प्रदर्शन आणि कार्यशाळा दवरल्या. 30 वेर उक्तावण सकाळी 10 वरांचेर जातलें. इंटर कॉलेज फोटोग्राफी सर्त, फॅशन शो, डान्स सर्ती जातल्योच, तेच बरोबर कॅमेरो दुरुस्ती आणि दोळे तपासपाचे शिबिर घेतले. This year we are coming up with one scheme which is in Goa, not available as of now. It is called MESC. It is a Prime Minister Narendra Modi scheme which has been implemented by different other states, and it is a self-employment scheme which the Prime Minister has initiated. We're having a inter-college photography competition plus fashion show, plus we have got one dance competition also, plus
different photography competition along inside the hall itself, candid moments, mobile for mobile users. Most of us photographers are there, but we are not professional or we don't have any certificate. But this time, the moment we are enrolled in MESC, they will be giving us a certificate signed with the stamp of central government. So it will be recognized we are the professional photographers under the banner. So we have to just give a small test exam and they will be giving us a certificate. That is a big plus point which is there. Plus, if anyone want to go for the job or looking out for the job, the opportunity is there. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. संगीताक बरे दीस आयल्यात. इव्हेंटाक लागून नव्या गायकांची रोखडीच एक प्रतिमा तयार जाता. पूण हे प्रतिमे परस प्रतिभा गरजेची. फकत सादरीकरणाच्या फाटल्यान लागू नाकात. अभिव्यक्ती म्हळ्यार सेल्फ एक्सप्रेशन दियात. संगीत मोगी आनी इतिहास अभ्यासक प्राध्यापक रमेश सप्रेन म्हटलें. म्हापशेच्या हनुमान नाट्यगृहात आयतारा षड्ज हें दुसरें संगीत संमेलन जालें. कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे पालवान गिरीच्या प्रतिभा संगीत कला विद्यालयान ते घडोवन हाडलें. ताच्या उक्तावणात रमेश सप्रे उलयतालो. मानेस्तांची हस्तुकी षड्ज कार्यावळीचे उक्तावण जालें. प्रतिभा पाहिजे, प्रतिभा नको. प्रेझेंटेशन आणि एक्सप्रेशन त्याच्यामध्ये फरक आहे. आज सगळीकडे प्रेझेंटेशन का जमाना आहे. लिटिल चॅम्पियन्स वगैरे आपण बघतो आणि नंतर प्रेझेंटेशनच्या मागे लागतात. सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी त्याला वी हा शब्द वापरतात आणि आर्ट इज आय, मी. माझं जे अभिव्यक्ती आहे, सेल्फ एक्सप्रेशन आहे, ते माझ्या कलेतून दिसलं पाहिजे. प्रेझेंटेशन काय नसतं. प्रेझेंटेशनला बाहेरचा दिखावा महत्वाचा असतो. उक्तावणा उपरांत ज्ञानेश्वर नायक आणि प्रसाद खापर्डेचे शास्त्रीय गायन, सवादिनी एकलवादन, जुगलबंदी आणि भरतनाट्यम सादर झाले. पळयात तातूंतले काय संगीतमय खीण. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.